Daykan Birovia. Tujuh biti putih Ami ayam bapa Suntuk saja Bumalian Buktiin burbe Kalkya karsan mona Bidu kerta bulita Diswo aisu Tove sangkan dilung Usul tuji mahakarya Bupanika serta tiksur Bumi tuja mitme natliya moga Tuja viti putih Ami ayam bapa Suntuk saja Umalian Bukti burbe kalkya karsan mona Bidu kerta bulita बापाचे आणि पदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो आज आमी मागदलाचे मोरयेचें फेस्त आचरण करता मागदलाची मोरी बायबलांत एक पातकी स्त्री म्हणून तिका वळखतात तरी जेजू क्रिस्त जिवन जाला म्हणली बरी खबर पयले फावटी मेळिल्ली तिकाच आनी त्या काळार एका स्त्रियेच्या साक्षीक खंयचेंच मोल नासलें जाल्यार तिच्या साक्षीचेर आज आमची सगळी पवित्र सभा ती उबी जाल्या आनी ह्या वरवीं तिका पवित्र सभा व्हड मान दिता आनी ती तिका भाग्यवंत म्हणून पासारता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज तिच्या नांवाक आनी प्रत्येक जावन तिका आमच्या पवित्र सभेक दिल्ल्याक देवाक आमी अर्घ दिता आसतना देव आमच्या जिवितांत खंयचीय कामां व्हड कामां करूंक शकता जर आमी ताचे थंय वचूंक तयार आसां ताच्या सांगात रावूंक तयार आसां जाल्यार सर्वेस्पर खंयच्याय संगतींनी आमकां व्हड करूंक शकता म्हणल्यार बरोवशान आमी ताचे सरशीं या बाळू जेजू सरशीं आमी आयल्या आनी ह्या वेळार आमकांच आमी ताच्या हातीं समर्पण दिवया आमचें सगळें भविश्य आपले सगळी जिणी आमकां जें रक्षण तें जाय त्याच समया थंय आमी मागया हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरतना एक घडी भर मावन रावया आमचें पातकां वळखून घेवया कालत्या काळजान सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव वसारून सांगता मनान चिंतून तो नादू सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्विस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळट सोम्या काकूळट Krista kaprut Krista kaprut Sumia kaprut Sumia kaprut
संसर्गी आणि शांतीच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपुरुगा देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका नमस्ता तुझ्या थोर वैभव पसोत आम्ही तुका वखणता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुताक सुम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करताय आमची कपट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्या पवित्रत्म्या संगती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. मोगाळ बापा आपल्या शिसांक पाचकाच्या संतोषाची बरी खबर दिवंक तुझ्या एकल्याच पुतान सगळ्या आधी मरियम मग्दलेनाक विंचली. जेजू आजून जिवंत आसा म्हण परगटूंक तिचे विनवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे महिमेच्या राज्यांत ताका पळोवन आमी दादोशी जायशें कर हें आमी मागता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. गितांतलें गीत पुस्तकांतलें वाचप. होकाल अशें म्हणटा, जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हजे खाटीर सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. देखून हांव उठतलें शहरांत भोंवतलें. जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतलें. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. शहरांत पारो करून आसलेले पारेगार म्हाका भेटले. जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला. हांव तांकां थंय सोडून गेलीं. त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. Utmo kanita सर्वेस्परा मुझा देवा. देवा तुंच मुजो देव तुझ्या दर्शनाक हांव अत्रेकून आसा. तुका मुजो आत्मो उदाक नातलेले सुके धरणी बरी मुझी खूण तुका तानेता. तुका मुजो आत्मो तानेता सर्वेस्परा मुझा देवा. तुझ्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुझी पदवी आनी महिमा देखून हांव आशेता. तुझ्या मोगाचो अनभोग जिवापरा श्रेष्ठ मुझी वोण तुझी महिमा वर्णिता. तुका मुजो आत्मो तानेता सर्वेस्परा मुझा देवा. तुका मुजो आत्मो तानेता सर्वेस्परा मुझा देवा.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bukan tuji sumya muja, Uswar sauti muji mati, Vicik muktu su dunia dewa, Hiran tinggi muji ciye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. साजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. आयतारा फात्या फरार उजवाडचे आदी मगदलाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दवरली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. हेणें मोरी फोंडा भायर रावून रडताली. रडत तिणें बागवान फोंडा भितर तिळण पळयतना धोवे नासलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणें काडून व्हेला, ताका ताणी खंय दवरला म्हूण हांव नेणा. इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताच्या लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुवन म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवांचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धर्न रावं नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मगदलाचे मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू दुसरे फावटी येतलो म्हणून आमी सगळीं फाती येता. जेजूचें दुसरें येणें जातलें ह्या संवसारांत म्हणून शिसांनी सांगूंक सुरू केल्लें आनी आजून आमी हाचेर फाती येता. पूण खंय येतलो म्हणून आमकां कळीत ना. अमेरिकांत एक पंगड आसा आनी तो पंगड जेजू दुसरे फावटी येतना दुसरें येणें जातना जेजू अमेरिकांत येतलो म्हणून ते सांगतात. हें जाय की तो जेरुसलेमांत येवंक जाय वा ऑलिवेथ दोंगरार जेरुसलेमांत आनी येता म्हणून तो येता म्हणून जराली एक पातयणी आसा. पूण हांगासर अमेरिकाचो हो पंगड म्हणटा जेजू सलमल्यार वा आयल्यार परतून तो अमेरिकांत येतलो. पूण हें सत गे म्हणलें सवाल. कित्याक एक फावटी जेजू आयिल्लो ह्या संवसारी आनी ताणें ये म्हजो पाटलाव कर म्हूण आपयल्लें आनी गेल्ले कितले जाण? 12 जाण मात्र. बाकीचे आसले, थोडे आयले गेले अशें. पूण नीज जावन सुरवेर जेजूचो पाटलाव करून गेल्ले आसात 12 जाण मात्र आनी तांतूं एकलो जेजूक ताणें विक्रेत केलें. पूण आज अमेरिकांत जल्मलो जाल्यार जेजू आयलो जाल्यार ये म्हजो पाटलाव कर म्हूण म्हणत जाल्यार कितले जाण वेतीत म्हणलें सवाल. कित्याक अशा म्हाका कळीत ना तुमी अमेरिकाक गेल्यात, अमेरिकांत आसल्यात वा तुमकां अमेरिकाच्या जिनियस शैली विशयान तुमकां कळीत आसा वा ना म्हाका कळीत ना. पूण निजाय की आज एक 90% लोक थंयसर कितें करता की म्हळ्यार हर एका तांच्या कामाक लोन काडटा. हर एकल्याक बँकाचें लोन आसा. स्टुडंट लोन जावंक पुरो, हावजींग लोन जावंक पुरो, घराक वा खंयच्याय बिजनेसाक खंयच्याय कामाक
लोन आसा त्या देखून जेजून हे म्हजो फाटलो कर म्हळें जाल्यार वसोंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार बँकाचे सोडनात बँका तुजी पाट धरून येतात हांवें कित्याक सांगलें गे म्हळ्यार आमी आमच्या जिवितांत थोड्या संगतींक शिरकल्या अशें शिरकल्या की आमच्या जिवितांत कितलेंय व्हडलें गडीत जावंक पुरो अती व्हडलें गडीत जावंक पुरो त्या गडिताक लागून आमचें जिवीत त्या कुशीन गुणावंक जायना कित्याक आमी खंयच्याय एका संगतीक शिरकोन पडल्या जशें अमेरिकान सांगलें बरें कोणी एक जेजू म्हणून हे म्हज्या फाटला म्हणून फाटलाव करूंक आपयत जाल्यार वचोंक साध्य ना कित्याक ते शिरकोन पडल्यात तांकां बँकाचें लॉन आसा बँकाचें सोडनात तुका तुवें दवल्यार तुका अरेस्ट करून पाटी हाडटात तसले एका परिस्थितींत आज आमी जायतीं जाणां आसां म्हळ्यार थोड्या संगतींक आमी इतलें लब्धन गेल्या इतलें शिरकोन पडल्या की जरी तर विशेष घडीस आमच्या जिवितांत घडलें जाल्यार आमचें जिवीत बदलूंक विशेष घडीत वा विशेष उलो जेजूतान आयलो जाल्यार आमी गोवन जेजू सरशीं वचोंक आमच्यान जायना तसले परिस्थितींत आमी जायतीं जाणां आसां आनी हें जावन आसा गुलामपण कित्याक गुलामांक चॉयस ना गुलामांक विसवण करूंक साध्य ना जें कितें आसा तेंच तांणी पाळोवंक जाय ल्हानसो दाखलो घेवचो जाल्यार आमी कशें शिरकोन पडता गे म्हणून जर आज जायतीं जाणां शहरांत जियेतात शहरांत जियोवन तांकां एक मोन येवंक पुरो फाल्यां सकाळीं हांव व्हडलें तसोन जियेता चिंतप मात्र पूण जायना तें कित्याक शहरांत जियोवन इतले तांकां थंय वळसोन गेल्या तांची जिणी जावंक पुरो तांचे लागीं आतां पयशे आसात गांवांक वचून सेटल जावयेत म्हणून एक धैर्य आसा पूण हळ्ळेक वचोन जियोवची तितली परिस्थिती नात ते परिस्थितीर ती नात कित्याक तांची भुरगीं थंय शिकतात तांकां थंयच ओंबता हळ्ळेक वचोंक जायना आनी सबार संगती अशें आमचें जिवीत जाल्यार थोड्या संगतींक शिरकोन पडलां तें गुलाम जालां आनी त्या देखून खंयसर बरें आसा म्हणून बगता जाल्यार बरेंपण जाता आमच्या जिविताक म्हण जाल्यार आमी त्या कुशीन वचोंक त्या कुशीन डायरेक्शन काण घेवंक आमकां जायना जर एक साळयो आमी पळयता तो झाड विणता कित्याक विणता दुसऱ्या पिसोळ्यांक तांतूं आकर्शीत करून वा शिरकोवन पडोवन सांपडावन आपणाक खावंक पूण जर तें झाड तो अशें विणता की तोच तांतूं शिरकोवन पडलो जाल्यार कितें करचें असली परिस्थिती आज आमची समेस्तांची जाल्या आनी असली परिस्थिती जावन आसली मरी मागदलेनाची आमी जाणां मरी मागदलेनाक पवित्र पुस्तकांत सबार फावटी 2-3 गडितांक तिका एक कनेक्ट करतात आनी तांतूं एक गडीत जावन आसा प्रद्वारांत सांपडलेली स्त्री आनी ती स्त्रीच मागदलाची मरी म्हणटात जर तें गडीत सत जाल्यार म्हळ्यार तिकाच घडल्लें म्हण जाल्यार वा आनी कोणाक घडल्लें आमकां कळयतना पूण सदावत तिका घडल्लें तीच म्हण सांगतात पूण जर तशें घडल्लें जाल्यार आमी जाणा जावंक जाय ती असल्या एका फातकांत आसली आनी जेजू तिच्या जिवितांत अती व्हड म्हत्वाचें घडीत तिका भेटल्लो जेजू भेटल्लो आनी जेजू केदळा तिच्या जिवितांत आयलो जेजू केदळा तिका भेटलो त्या घडयेंत ती संपूर्ण बदलाली तिच्या जिविताची दिशा तिच्या जिविताचें डायरेक्शन तिणें घुंडयलें एका खंयच्यागी झाडांत शिरकाल्ले बरी ती जिवन आसली ह्या झाडांतून भायर येवंक जायना म्हणून त्या रितीर ती आसली सुदैवाची समाज तिका भायर येवंक मौन आसल्यार भायर येवंक सोडिनातल्या तितल्या तसल्या परिस्थितींत ती आसली आनी केदळा जेजू तिच्या जिवितांत भेटलो त्या घडयेंत ती संपूर्ण तिचें जिवीत आदलें जिवीत सोडलें तिणें आनी जेजूच्या फाटल्यान ती गेली आनी जेजूक तिच्या जिवितांत पयलें स्थान दिलें आनी जेजू खातीर कितें करूंक ती तयार आसली आनी त्या देखून आमी पळयता ह्याच्या वंजलांत जेजूक समाधीन दवरला जाल्यार थंय जर कोणी वचोंक तयार ना जाल्यार फांत्या पारार सकाळीं फुडें उठोवन एकलीच ती समाधी सरशीन वता तिका खंयचेंय बेना कित्याक ती जाणा जेजू थंयसर आसा जेजूक तिणें भेटोवंक जाय आनी त्या देखून थंयसर वता ती संपूर्ण तरान तिच्या गुलामपणाच्या जिवितांत नव्या जिविताक ती आयल्या आनी ह्याच्या दिसा आमी उडास करूंक जाय कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो आमकां सांगता आमी सगळीं नवी रचना जाल्या क्रिस्ता थंय क्रिस्ताक भेटच्या पयलें आमचें जिवीत कशें आसलें म्हणलें आमकां गरजेचें न्ही क्रिस्ताक भेटल्या उपरांत आमी कशें आसा म्हणलें भोव गरजेचें म्हणटा सांग पावलो त्या देखून जेजू क्रिस्ताच्या मोगांत आमकां आरयल्यांत तो म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या मोगांत आमकां आरयल्यांत आनी त्या देखून आमकां आदलें मोल ना आदलें मोल म्हळ्यार
जावंक पुरो आमी खंयच्या संगतींनी खंयच्या पातकांत आमी आसल्या खंयच्या वायट जिवितांत आसल्या आनी त्या देखून आमकां कोण मोल बांदतले तसलें मोल आमकां ना रक्त मांसाचें मोल आमकां ना जेजू भेटल्या उपरांत आमकां नवें मोल आनी तें कोणें दिलां जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्ता द्वारे आमकां नवें मोल दिलां आनी त्या देखून आमी नवी रचना जाल्या नवी रचना आमी जावंक ना तर आमी आजून जेजूक भेटोवंक ना म्हणून अर्थ आमच्या इतल्या वर्सांची जिणी इतल्या वर्सां आमी जियेला जावं पुरो 30 वर्सां 40 जी इतल्या वर्सांची जिणी आमची खंयच्या कुशीन आसा खंयच्या कुशीन आसा जेजूच्या मोगा कुशीन आसा गी संतोशा कुशीन आसा गी सोंसणीकायेच्या कुशीन आसा गी बरेपणा कुशीन आसा गी जर ह्या कुशीन ती वाडच वेता जाल्यार खंडी जावन आमकां जेजू भेटला म्हण अर्थ ना जाल्यार आमकां खंडी जावन जेजू भेटोवंक साध्य ना कित्याक आमचो हात उज्याक पडलो जाल्यार ती हाताक दाग आसचेच हात उलपाचेच म्हळ्यार कॉज आनी इफेक्ट तशेंच जर तुमच्या पांयाक कांटो तोपलो जाल्यार तुमकां दुखाचेच जीव आसा जाल्यार दुखता म्हळ्यार जें कितें तुका घडता जें कितें तुका तुज्या संपर्काक येता तुज्या स्पर्शाक येता ताचे तावन कितें पूण इफेक्ट जाता जर जेजू आमकां भेटला जाल्यार थंयसर इफेक्ट जायचेच जेजू आमकां भेटला जाल्यार आमचें जिवीत नवें जायचेच तें जायना जाल्यार न्ही जावं जेजू आमकां भेटोवंक ना म्हण अर्थ देखून मोगाच्या भावान भयणी आज हें फेस्त मोरी मगदलाचें फेस्त आमी आचरण करतना जेजू म्हाका कितल्या मापान भेटला आनी कितल्या मापान हर एक वर्सां बदलत आसा नव्या संवातें बरेपणांतें मोगातें सोंसणीकायतें वाडत वेता हें हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय म्हजेंच अवलोकन हांवें करूंक जाय आनी जर तर जेजू भेटला जाल्यार म्हज्या जिवितांत नवें सव हांव म्हाकाच कळटा आनी जायतीं जाणां ते सांगतात त्या मनशा थंय बदलावण आसा त्या मनशाच्या तोंडार एक संतोश आसा परजळ आसा ताणें करच्या कामांत बरेंपण आसा ताणें उलोवण्यांत बरेंपण आसा हें सगळें जाता कशें एक आत्मो देवाच्या आत्म्या थंय भेटले वरवीं जर हें जावंक ना जाल्यार आमी गंभीरपणी आमच्या जिविता विशयान चिंतूंक जाय आनी जें खंयसर बदलावण करूंक जाता म्हळ्यार जेजू खंयसर खंयच्या रितीन भेटोवंक जाता तशें भेटोवंक आमी आमचे प्रयत्न चालू दवरया तुका दिव कितें हांव सावकाणीक म्हजी आतां भोंवतासर तुका आडून येता वोडोतासर देणी तुज्या मोगाची म्हजी हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मार्गान तुझ्या म्हजें जीवन केलाय ते पावन पवित्र मार्गान तुझ्या म्हाका भेटो दिता स्वादी तुजे सेवे सुम्या आसा लागता सोन्या तुका दिव कितें हांव सावकाणीक म्हजी आतां भोंवतासर तुका आडून येता वोडोतासर देणी तुज्या मोगाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात प्रितीच्या बापा भाग्यवंत मोरये मगदलानाचे उडासाक हो पवित्र येजू आमी तुका भेटयता जेजूक तिणें कालतेपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा ताका मानली तशेंच आमचो येजन तुका मानो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसूं
आमची काळजा उबारूया. आम्ही ते सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयशी आम्ही करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन जरी एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय, तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तीम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळपरां सो सर्वेस पोरतू सर्गांनी संसार परास बाबा उन्सर्गी तुखाचे सर्वेस परस्य नामे तकाचे उन्सर्गी तुखाचे. बापा क्रोस्तम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दळून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर, तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळें तुमकां मळपळ्यांक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांजुजे ती सोपती भगवन दमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिम गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या स्वाम्यान शिकयल्ल्या मागण्यात आमी सांगता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी
आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितां सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमचे सर्वंत जेजू क्रिस्ताचें येणें वरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काळकुळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याचो ती उदेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकां सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फोवना. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. रायमोच्या जिविताचो भेटय काळजांत तुजो तुज्या दैवीक मोगाचो. सोम्या तू जिविताचो सासणी सुखा वरून पावसो पातका काळो निवारसो सूर्य तू बुजवाडसो. जेजू तू तारो म्हजो रायमोच्या जिविताचो भेटय काळजांत तुजो तुज्या दैवीक मोगाचो. Guru tu shiyak rakai
पासून तुझ्या दैविक मोगासून जेजू तू तारो म्हजो मोय म्हज्या जिविताचो पेटय काळजांत तुजो तुझ्या दैविक मोगाचो प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुमयाच्या मोगान पेटय. भगवत मरी मगदलेन जेजूच्या मोगांत शेवट पर्यंत थीर रावली तशेंच आमी मरा पर्यंत ताका मोगान विश्वासी रावंक आमकां करपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी. हेजो मनशाचो इश्ट आमची येयलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. म्हाका चून आमचे ते सवा बाळक जेजू ते आमी उबारया. रवी एंटनी डिसोजा कोविडा वरवीं कोस्टोन आसा ताका बरी भलायकी मेळचे पासून मागया. तशेंच जायते जण कोवीड पिडेक लागून कोस्टोन आसात. जावं पर आमच्या कुटुंबांत जावं पर आमकां तांची वळख आसा तांकां ह्या घडये बाळक जेजूच्या हाती समर्पण दिवया. मागीर आमी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमच्या युवाजनां बसत तशेंच भुरग्यां बसत तांच्या भविश्याची सगळ्यांक कंत आसा आनी त्या देखून जें कितें फुडें जाता म्हणलें भिरांत आसा. भुरग्यांक तशेंच युवाजनांक बरें फाल्यां मेळच्याक बाळो जेजूचो आशिर्वाद तांचेर मागया. विविध पिढ्या निमती कश्टांच्या आमच्या मलगड्यां बसत प्रायस्तां बसत आमी मागया. ह्या दिसांनी सेमिनारीक भरती जावच्या भुरग्यां बसत ती आमी मागया. जायते जाणांक उर्बा आसा सेमिनारीक वचोंक
देवाच्या सेवेक आपणाचें जिवीत दिवंक त्या भुरग्यां बसोत आमी मागया. मागीर आमी भुरग्यांचे देणे मागच्या सर्व जोड्यां बसोतो तशेंच गर्भेस्त आसच्या स्त्रियां बसोती मागया. बाळो जेजू तांकां विशेश मजत आनी आदार दिवन दी, तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून मागया. परगांवांत वावर करचे आमच्या भाव भयणी बसोत्या कडेन मागया. हांगा सरकार मेलगुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां बसोत भाव बसोत आमी ह्या कडेन मागया. प्रार्थुया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदव्या ज्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कलोलो आसता, तुका फातीण उलो मारतिला स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरयले स्वयं तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवा सोबत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले स्वयं तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवा सोबत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले स्वयं तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवा सोबत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका मागणें. ह्या आजेपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतेन बरयल्लें मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कस आनी निरासपण तुजी कुमोखणी वसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळो जेजू कारकां दिवन सांगता म्हणया. हे बोव उदार बाळोक जेजू, हे केले देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णी तेल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजेपांच्या इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळांतली दैवीक मजत सोडून दीत. सव सती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळो जेजूचो आशिर्वाद आमी मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजू बाळका नमन तुका. जेजू बाळका वंदन तुका. बेसांव आमचेर काळ वाडय कृपेच. वेंगेन तुज्या सदां सांबाळ तुगो. बेसांव आमचेर काळ वाडय कृपेच. वेंगेन तुज्या सदां सांबाळ तुगो. आमची सोबे राव तूं रक्षण दिवो.
वाटत सोलो आमचे फाटल्यान रावतू राखून गुरू येची बाळका नामान तुका येची बाळका वंदन तुका दिसाव आमचेर काय वाळे खुर्पेस भिंगेन तुझ्या सदा सांभाळ तुगो दिसाव आमचेर काय वाळे खुर्पेस भिंगेन तुझ्या सदा सांभाळ तुगो मुखार त्रासोवे अंक्वाद मुर्यशी आम